सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आणि डायरेक्टर फॉर द फायर अँड एमर्जन्सी रायकर आसा. ह्या मिटिंगेंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली जितकी आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आनी लोकां खातीर डिजास्टरान काम करपाक तयार आसपाक जाय. ही आमची टीम 100% 24/7 काम करपाक तयार आसा. सगळ्यात पयलीं हांव म्हज्या पुराय डिजास्टर मॅनेजमेंट टिमीचें खूब अभिनंदन करता. जावं ते तावते सायक्लॉन ओके किंवा बाकीचे सगळ्यो जाल्ल्यो फ्लड मॅनेजमेंट करपा खातीर प्रत्येक फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्या टिमी खूब काम केलां. विशेष करून बोथ द कलेक्टर्स, फायर अँड एमर्जन्सी पुलीस हेंच्यांनी प्रत्येक फावटी इनिशिएटिव्स घेतल्या. हे फावटी लोकांक आमी टायम टू टायम अलर्ट करपा खातीर गोवा हीट वेव एक्शन प्लॅन 2024 हो आमी तयार केलो. लोकांक प्रत्येक फावटी हीट वेव एक्शन प्लॅन करून प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ताजे इम्पॅक्ट कितें आशिल्लें हाजी प्रेस रिलीज आमी प्रत्येक फावटी करताले आनी हीट वेवचो त्रास लोकांक जावचो न्हू म्हणून 14 मार्च 2024च्यान आमी कंटिन्युअसली प्रिपेरनेस लोकांच्या मदीं सुरू आशिल्लें. आनी तेजी बी पर्सनली जी आसा पळय हे कलेक्टरा कडल्यान आमचे स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान वयताले. हाजेर आमी प्रेस रिलीज पॉप्युलरायज करपा खातीर विशेष करून सचेत नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट पोर्टल ॲप सचेत पोर्टल ॲप हो सगळ्यांनी डावनलोड करप गरजेचें आसा. सचेत पोर्टल ॲप हो आतां पर्यंत गोंयांत फक्त 500 लोकांनी डावनलोड केला. प्रेस मिडिया आसत, जनरल पब्लीक आसत, सचेत पोर्टल ॲपाचेर आमी 7 दीस पयलीं अलर्ट जो आसा पयलीं सगळ्या डिजास्टरांचो अलर्ट जो आमच्या कडेन येता तो दिता. ताच्या खातीर गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी, गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट बाकीच्या सगळ्यांनी IMD कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवन टायम टू टायम लोकांक कळोवप आनी दोज वर व्हेरी प्रोन टू डिजास्टर म्हणजे आमचे बोटी आसतल्यो भायर वयता ते आसतले किंवा रिस्क कितें आसा हें सगळें ताजेर आमी सुदोरीत हें करीत आसा. ह्या हातूंतल्यानूय बी आमी इम्पॉर्टंट एप्लिकेशन फॉर रिलीज ऑफ द प्रेस इज मॉशेम वेदर फोरकास्ट, मेघदूत एग्रीकल्चर फोरकास्ट आनी दामिनी लायटनिंग अलर्ट अशी 3 ॲप्स जे आहा पळय हे सुदोरीत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लीक एंड कॅन टेकन द यूज ऑफ इन्क्लुडींग द मौसम, मेघदूत आनी दामिनी ही 3 एप्लिकेशन्स जी आसा पळय ही हाज्या वयल्यान क्लियर कट डावनलोड करपाक जाय. ओके. हाज्या भायर आमी एअरपोर्ट एमर्जन्सी रिस्पॉन्स प्लॅन हाजेरूय वर्कींग केलां आनी सुद्दां एअरपोर्टाचेर जर एमर्जन्सी कितें जालें आसत जाल्यार ताजेर कंप्लिटली ऑन बोथ द एअरपोर्ट म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी दाबोलीम एअरपोर्ट हाजेरूय बी अशा पद्दतीन इफेक्टिवली आनी टायमली रिस्पॉन्स फॉर द एमर्जन्सी क्रायसीस सिच्युएशन्स विदीन एंड इन द विजिनिटी ऑफ द सेट एअरपोर्ट म्हणजे कितें करपाक जाय पळय तितकी सगळी प्रिकॉशन्स ही गव्हर्मेंटाच्या स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटान घेतला. एअरपोर्ट इमर्जन्सी थंयसर जी बाकीची प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय म्हणजे चुकून एअरपोर्टाचेर पूर्ण उदीक भरून जाय लँडींग जावंक शकना हे एमर्जन्सी आसूं शकता. एमर्जन्सी लँडींग जाल्यार थंयसर उदीक खाली कशें करप हेजी प्रिकॉशन म्हणजे जे डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आमच्या कडेन आसा पळय ताजी प्रिकॉशन्स आमी घेता. एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम आमी तयार केला जेणे करून इट इज एन इंटरॅक्शन विथ द NDMA नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांच्या कडेन आमी कॉर्डिनेशनान आसता. टायम टू टायम तांच्याय कडल्यान जे आमकां प्रिकॉशन्स येता पळय ती सुदोरीत सुरू करता. आमी इवन दो द इंट्रोडक्टरी मिटींग विथ द ऑफिशियल्स फ्रॉम द US काउन्सिलेट इन मुंबई चेअर्ड बाय द सेक्रेटरी रेव्हेन्यू US काउन्सिलेट म्हणजे फॉरेन कंट्रीनी सुद्दां अशा पद्दतीन स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट करपा खातीर कितें कशा पद्दतीचो प्रिकॉशन्स कशा पद्दतीचे हायली इक्विपमेंट वापरता ताची टायम टू टायम तेंच्या कडेन कॉर्डिनेट तेंचे काउन्सिलेट जे हांगासर येता तांच्या कडेन मिटिंग्स आनी तेंच्या कडेन शिकप हे बी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाजे अंडर करता. फक्त हीच मिटींग न्ही टायम टू टायम सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आनी आमचो चीफ सेक्रेटरी ह्या प्रेझेंट कंडावलू प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स तांच्यांनी वेगवेगळ्यो मिटींग वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट लेवलाचेर चेअर केला आनी हेजो प्रिपेरनेस जो आसा पळय हेजो प्रिपेरनेस तयार केला म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाची आसतली, फायर डिपार्टमेंटाची आसतली, कलेक्टर्स आसतली, फॉरेस्ट आसतली, एग्रीकल्चर आसतले हेज्यो टायम टू टायम ते मिटिंगो चेअर करता आनी ताज्या खातीर
आमकां कितें करपाक जाय पळय तांच्या डिपार्टमेंटान तें करून घेता. स्पेशली एलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द मान्सून प्रिपेरेशन्स आमी एमर्जन्सी फंड्स जे आसा पळय हे मान्सून प्रिपेरनेस म्हणून तेंच्या कडेन दिता. CCP कडेन 1 लाख रुपया, बी म्युनिसिपालिटी यांच्या कडेन 50,000 रुपया आणि पंचायती कडेन 25,000 रुपया हो प्रिपेरनेसा खातीर. इवन दो डिजास्टर मॅनेजमेंटान ताका आमी सेपरेटली परत फंड दिता. आतां आसलेली रस्त्यार ही झाडां पडोवन पावल्या आसतली आमच्या फायर सर्विसीसची आमी क्रेन दिता. ही क्रेन घेवन सगळे सरपंच पंच आसा पळय आनी आमदार हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवची. रस्त्यार किंवा खंयच्याय घराचेर जर झाड पडपाचें रिस्की आसा तर आमचो कलेक्टर डायरेक्टली ऑर्डर दिता, कारण पडल्या उपरांत मागीर पश्चाताप करण्यात कांय अर्थ नासता. म्हणून तें झाड कट करपा खातीर आमी पयशेय बी आमचो कलेक्टरा कडेन, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, म्युनिसिपालिटी कडेन आनी पंचायती कडेन म्हणजे आमी जशें म्हटलें 50,000 75,000 सेपरेट फंड डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आसता, जेणे करून ते पयलींच झाड मारचे किंवा रस्त्यार आसलेली झाडां मारची, लायटींग खंयची पडटा आसत जाल्यार ती झाडां मारची. हेच्या खातीरय बी आमी ती सगळी तयारी करता. ओके. आमचे कडेन डिजास्टर अलर्ट वाया कॅप इंटिग्रेटेड अलर्ट सिस्टम ही आमच्या कडेन आल्तीन हांगासर आमच्या कडेन आसा, जेणे करून आमी मेसेज पास ऑन ही सगळ्या जवळपास 11 सेंटर्स डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्यो बिल्डिंग्स आमी 11 जाग्यार वेगवेगळे कडेन तयार केल्ली आसा. एनी टायम आमकां जर इव्हॅक्युएट करून कोणाक दवरपाचें जालें जाल्यार तितके प्रिपेर्डनेस हे सगळी आमच्या कडेन आसता. ताज्या खातीर ती सगळी प्रिपेर्डनेस हे आमी दवरता. वेल ड्युरींग द रेड अलर्ट म्हण किंवा बाकीचे कोणें आमकां शिफ्ट करचे पडले आसत जाल्यार तितके हे करता. मॉक एक्सरसाइजीस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिजास्टर प्रिपेर्डनेस आनी कॅपेसिटी बिल्डिंग हे कंटिन्युअसली म्हणजे वर्सभर वेगवेगळे असतात. बट पावसान आमी मॉक एक्सरसाइजूय घेता आनी ट्रेनिंग प्रिपेर्डनेस विथ द हेल्प ऑफ जिपार्ड आमी वेगळी ट्रेनिंग दिवपाक जाय पळय न्ही, ती मिटींग जी आसा ही वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी हाजी घेयत आसता. ओके. एन्युअली जॉयंट HADR एक्सलंट मिटींग आनी फॉर डिजास्टर रिलीफ कॉन्फरन्सीस ही वेगवेगळ्या फावटी अटेंड करता आनी आमचे वेगवेगळे ऑफिसर्स ह्यो मिटींग ज्यो आहा पयली डिजास्टर मॅनेजमेंट कसो ट्रीट करप हाजी अटेंडूय करून गेल्या. आमी टायम टू टायम हांगासर आशिल्ले नेवी, रेल्वेज आनी कोस्टल फोर्सीस जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे हांगासर आसा ते आयच्या मिटिंगेक प्रेजेंट आशिल्ले. तांच्याय कडल्यान टायम टू टायम जी आमकां मदत घेवपाक जाय ती टायम टू टायम मदत ती आमी तांच्या सगळ्यां कडल्यान घेता. ओके. आमी एअरपोर्ट आनी हाजेर सुद्दां म्हणजे फायर आनी बाकीचे एमर्जन्सी मॉक ड्रील जी घेवपाक जाय आसली पळय ती मॉक ड्रील ही दोनी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स आनी हाजेर दोनी घेतल्या. दीस टायम द ONGC ही बी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हेल्प करता. ONGC इज एन इन्स्टिट्यूट विच इज स्पेशली एस्टाब्लिश्ड for the disaster management. They are giving the training for the whole country, even though the international clients are training. For we are in touch with them also, so they are also giving the training, advanced training in the institute at the Betul. They are very hazardous conditions कशी ट्रीट करची म्हणजे ह्याच्या खातीर बी तांच्या कडल्यान ONGC कडेन बी वी हॅव डन द टायप सो दॅट आमचे फायर आसतले, पुलीस आसतले हे सगळे टायम टू टायम त्यांच्या कडल्यान ट्रेनिंग घेवन येता. आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आनी हांच्या वेगवेगळ्या फावटी वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हे सगळे आमी सगळे जाण ट्रेन करता. आमच्या कडेन ट्रेन आपदा व्हॉलेंटियर्स आसात, जवळपास 400 व्हॉलेंटियर्स तांकां आमी फायर आनी पुलीस हांच्यांनी ट्रेन केले. ते वेगवेगळे कडेन आमकां तेंचे फोन नंबर्स येते आसा, ज्या जाग्यार गरज लागली त्या जाग्यांचो येयले आपदा व्हॉलेंटियर्स वी कॉल इन देम द आपदा मित्र आनी तांकां आमी टायम टू टायम थंयसर आपयता आनी ते व्हॉलेंटरिली काम करपाक तयार आसता. मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर्स ही टोटल ऑल टुगेदर 11 आसा वेगवेगळ्या जाग्याचेर. फूल फ्लेज आमी म्हणटा तशी सगळे उदक, लायट, एमर्जन्सी सगळे इवन दो 500 लोकांक जरी जेवण करून दिवपाचें जरी जालें एट अ टायम जाल्यार ह्या 11 शेल्टर सेंटरांनी जी आहा पळय ही सोय आहा, तेंची रावपाची सोय, टॉयलेट्स आनी हे ते खूब फूल फ्लेज बऱ्या पद्दतीची सोय ह्या 11 सेंटरांनी आमी करून दवरल्या, जेणे करून ती जाय तेन्ना आमी खूब बऱ्या पद्दतीन 11 शेल्टरां ही वेगवेगळे कडेन तेंची यूज करपाक शकता. त्या खातीर गव्हर्मेंट इज ऑलवेज तयार आसता असल्या हेच्या बाबतींत. अर्ली वॉर्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम EWDS ही सिस्टम आमची इट इज इन वर्किंग कंडिशन्स. म्हणजे आमी एकी कडल्यान पुराय कोस्टल बेल्टाक सुद्दां ही मॅसेज दिवपाक जाय
TIतल्यान अर्ली वॉर्निंग डिटर्मिनेशन सेंटर सिस्टम हातूंतल्यान आमी ती दिवपाक शकतले. सो वी हॅव डन द टायप विथ द BSNL आनी तेच्या बरोबर टायप करून ते आमी हे मॅसेज तेच्या कडेन दिवपाचो सिस्टम जी आसा पळय ती सिस्टम आमी उबी केल्ली आसा. नेक्स्ट इज वेगवेगळे कडेन इवन जो BSNL आयच्या मिटिंगेन आशिल्ले BSNL खातीर तांच्यांनी अशें जर ह्या कंडिशनाक कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आनी ती बी त्या हातूंतल्यान डिसायड केला. आमी स्टेटस ऑफ द फंक्शनींग ऑफ द कंट्रोल रूम एट द डिस्ट्रिक्ट आनी तालुका लेवल आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमचे 24/7 हे पावसान कंटिन्युअसली आसतात, ड्युटीरूय आसतात. इवन जो तालुका लेवल आमी कंटिन्युअसली केला. आयडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लड एंड लँडस्केप प्रोन एरियाज एंड इवॅक्युएशन प्लॅन इन केस ऑफ द एनी डिजास्टर एमर्जन्सी जर जाली जाल्यार हे खंयचे एरियाज आसात त्यो आयडेंटिफाय केल्या. झाडां कट करप आनी द प्रुनिंग ऑफ ट्रीज हे वेगवेगळ्या जाग्या वयली ते ऑलरेडी सांगला. डिसिल्टिंग ऑफ द ड्रेनेज गटर्स इवन जो रिवर डिसिल्ट गिरी हांगासर जावपी दर वर्साचे ताका मोठ्या प्रमाणात थंयसर डिसिल्ट करून ताका करपाचें तें इंस्ट्रक्शन दिलां. स्टेटस एंड ऑपरेशन ऑफ टायमली वेदर फ्रॉम IMD इन सात ते आमकां टायम टू टायम दीत आसता. पब्लिकेशन ऑफ द डिरेक्टरी 4 तारखेच्या उपरांत काही ऑफिसर्स येवपी शिफ्ट जावपाक शकता म्हणून दवरल्या. रोखडेंच 6 किंवा 7 तारखेर आमी डायरी जी आहा पळय जी आमी डिरेक्टरी रिलीज करतले जेणे करून सगळ्यांचे नंबर्स आसतले. आयडेंटिफिकेशन ऑफ द एबंडन मायनिंग फॉरेस्ट ओन इंस्ट्रक्शन दिला की ती फेन्स करपाचे सुरवात जाला. प्रोसेस थोडोसो डिले जालो बट फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यांनी त्यो म्हणजे ज्यो सामक्यो लोक पिवपाक ह्या कॉरींचेर वयता तेंच्यांनी वयचे न्ही. इट इज अ टू रिस्की. त्यो खूब खोल आसतात आनी भितर पिवपाक कळटा त्या मनीस सुद्दां पिवपाक शकना. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक विनंती आहा पेरंट्सांक आनी भुरग्यांकूय बी अशा मायन कॉरीन डायरेक्टली जम्प करून पिवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आनी त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो कॅनल्स आसात त्या कॅनल्सान उदकाचो फोर्स खूब व्हडलो आसा. काल दुर्दैवी दोगा भुरग्यांचो जालो आनी तेंच्यांनी बी ते खूब लागीं दिसता बट इट इज अ डीप आसा आनी प्रेशर चड आसल्या कारणान कोणीच कॅनलांनी देंवचे न्ही हें आमी सामकें ठामपणीन सांगता. ओके. त्या खातीर बाकीचे आमचे मायनींग पीट आसतले किंवा थंयसले वॉटर पंप जे आमी लावन दवरल्या उदक चड जालें जाल्यार काडपा खातीर ते अलर्ट केले. वेगवेगळे सायक्लोन शेल्टर्स तेंची टीम आनी हे ते बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स आनी स्मार्ट सिटी वर्क हांकांय इंस्ट्रक्शन्स केला. तेंच्यांनी आपली बाकीची सगळी कामां करपाची घेतल्या. ओके. स्टेटस ऑफ द स्टॉक आमचे कडेन कितें आमकां जायो ताजोय बी परत हे प्रिपेर्डनेस हे केला आमी. ओके. इन शॉर्ट टोटल जे आमकां डिजास्टरा खातीर जो प्रिपेर्डनेस जो जाय आशिल्लो इन्क्लुडींग रेल्वे लायन खंयसरूय ब्लॉक जावची न्ही हाज्या खातीरूय बी जे पुराय हे तयार केला. त्या खातीर म्हजे सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की नॅशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल आनी मोबायल ॲप सचीत हो सगळ्यांनी जो आहा पयलीं हो डावनलोड करून घेवचो जेणे करून सगळ्या जाणांक मॅक्झिमम मॅसेज जी आसा पळय की जाता तितके बेगीन पावतली सगळ्या जाणां कडेन. हाज्या खातीर आमचो सरकारचो प्रयत्न आसा. हाच्या उपरांत फुडें जावपी 3 ते 4 म्हयने पावसांत वेगवेगळे डिजास्टर जावचे न्ही ताज्या खातीर ही प्रिपेरेशन्स जी आसा ही घेतल्या. हांव परत एकदां जे आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंट पुराय टिमीचे खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरें काम करीत आसतात आनी पुराय डिजास्टराच्या वेळार सगळे अलर्ट आसतात. सगळे जाण आपल्या परीन 100% आपले आउटपूट जो आसा हो दिता. थँक्यू. सर शेल्टर दोन्ही एका जागेत काय कसे साऊथ गोवा नॉर्थ कितें तें शेल्टर शेल्टर होम जी आहा पळय न्ही ही 11 जाग्याचेर 11 शेल्टर होम आसताले. 1-2 जाग्यांचेर न्ही पुराय नॉर्थ आनी साऊथ गोंयांत 11 आसा. म्हणजे मांद्रे आसा, सालिगांव आसा, पनेरी फ्रांस आसा, आल्तीन आसा, जुवारी नगर आसा, पैंगीण आसा, चिखली आसा, परत कुळें आहा, मडगांव आहा, काणकोणा 2 आसा. वॉटरफॉल्सांचेर फावटी कितें प्रिकॉशन आसता कारण लास्ट टायम बंद केल्ले मागीर अशे इन्सिडंट. वॉटरफॉल हे जे आहा पळय न्ही लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवची. वॉटरफॉलाचेर पावसांत कोणी न्हांवपा खातीर देंवचे न्ही ते फक्त पळोवपा खातीर आसता. लोकांक उमेद जाता आनी लोक न्हांवपाकूय देंवता. इट इज अ टू रिस्की की आमकां म्हणजे सगळी कडेन प्रत्येक वॉटरफॉल काय सरकार सेक्युरिटी आनी हे ते दवरूंक शकना. लोकांक आनी ट्युरिस्ट येवपी आव्हान करता ज्या ज्या जाग्याचेर रिस्की आसा थंयसर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत आमी बोर्ड जो आसा पळय इट इज अ रिस्की टू फॉर द स्विमींग
म्हणून तो बोर्ड आम्ही लायतले थंयसर लोकांनी देवचे. तितून आनी एक सीएम हेजे कडेन फायर डिपार्टमेंटा कडेन डायव्हर्स नाशिल्ले, तितून खूब प्रॉब्लेम जातालो. इवन आतां असले इन्सिडंट वॉटरफॉलांचेर आनी हेजेर जाता तेन्ना डायव्हर्स बीन आसना. डायव्हर्स जे आहा पळय रे, फक्त मागीर वचून कोणी तरी एक्सपायर जाल्लो आसता तेजी बॉडी काडपाकूच यूज येता इन शॉर्ट. ओके, ते आमी ऑनबोर्ड ताका घेवपाचो म्हणजे टायअप करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नेवी कडल्यान आमी घेता आनी प्रायवेटूय आमी टायअप करून दवरला. पण तेच्या खातीर ते इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून जी प्रिकॉशन घेवपाक जाय म्हाजे त्या खातीर लोकांक सरळ आसा की असल्या बाबतींत लोकांनी ह्या हरवळ्या सारकेल्या वॉटरफॉलाचेर पेंवपाक देंवचें न्ही. तरी लोक देंवता, असल्या वॉटरफॉलांनी कोणी देंवचें न्ही. पण आमी एक प्रिकॉशनरी बोर्ड जो आहा पळय तो तयार करून घेतला आनी जावचो. म्हणजे वचपाक बंदी ना, फक्त आनी भितर वचपाक बंदी ना, तेजेर आपली काळजी घेवची आनी देंवचें न्ही. स्मार्ट सिटीचें काम आहा हे म्हळ्यार सोंपलेलें आसता. स्मार्ट सिटीचें काम हें ऑलमोस्ट 90-95% काम जायत येयलां. परत एकदां स्मार्ट सिटी सीओ आमचो संजीत इन्स्पेक्शन करतलो ह्या 2 दिसांच्या भितर आनी सगळें बारीक सारीक कितें काम उरलां मेयर आनी तेंचो म्युनिसिपालिटी ह्या सगळ्यांक घेवन ते इन्स्पेक्शन करतलो आनी कंप्लीट करतलो. लास्ट 15 दीस कितले लॉस जाले स्टेटीक कितें डिजास्टर तसो जर एस्टिमेट पळयत जाल्यार इट इज मोर दॅन क्रोर्स ऑफ रुपीज लॉस जाला वेगवेगळे जे डिजास्टराच्या माध्यमांतल्यान. सो एक्चुअल तेजो रिपोर्ट जो आहा पळय हो येवना सुरू आसा. डिविजन तूं आतां म्हणटा डिजास्टराच्या बाबतींत वेगवेगळे एक्सिडेंटांनी डेथ जाल्ले आसा. तश्यो डायरेक्ट डिजास्टरान जावना, एक्सिडेंटानूच चड जाता. जर तुम्ही म्हटलं झाडाची कट करपाक डायरेक्ट पंचायत म्युनिसिपालिटीक फंड दिला, सो त्या कट करच्या आधी कितें इन्स्पेक्शन जातलें काय डायरेक्ट तेंच्यांनी कट करता? पंचायतीन आपलें झाड रिस्क आसा म्हणून डेप्युटी कलेक्टराक कळोवचें. डेप्युटी कलेक्टर रिस्क जर ते रिस्क तांकां दिसता जाल्यार तेंच्यांनीच कट करून घेवचें आनी कळोवचें सुद्दां गरज ना. ओके, फक्त इन्फॉर्म करचें डेप्युटी कलेक्टर ती ऑर्डर पास करतलो. डिस्प्यूट आसल्यार जर दोगांच्या घराच्या मदीं डिस्प्यूट आसा जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराक कळचें. डेप्युटी कलेक्टर वील पास द ऑर्डर. पूण काय जाग्यांचेर सीएम झाडाची रिस्की ना ती सुद्दां कट जावपाचे चान्सेस अशे आसा? ना, ते करून दिवचे ना. फाटल्या दिसांनी दोतोर फाटल्या दिसांनी सामकें रिस्क आहा ज्या लोकांचें झाड पडून फाल्यां ताका एक्सपायर जावंक शकता जाल्यार ते डेप्युटी कलेक्टर वील पास द ऑर्डर. फाटल्या दिसांनी दोतोर एक ड्रायव्ह कंडक्ट केल्लो. बीग झाडां आसा पणजे भितर ती मारची म्हणून. तो ड्रायव्ह तुमी फॉलो कितें आयडिया आसा? हे पळय, तूं परत झाडां मारची म्हणजे वेगळ्या कडेन ना, ना, येतलें. ट्रिमींग जें आहा पळय रे तें आमी करपाक घेतला. खंयचेंच झाड मारिना, ताच्यो खांदयो थोड्योश्यो मारपाक घेतलेले आहा. प्रुनींग चिरे खणींचे फेन्सिंग म्हणटा पळय तुमी ते तांकां सरकार ते फेन्सिंग करतलो. आयक, आतां चिरे काडल्यान तुजे पळय चिरेकार ते कोण थंयसर आतां उडोवना. ती पळय आपली न्हूच म्हणटात. म्हणून चल्ला आमी डिजास्टराच्या वतीन थोड्योश्यो फेन्स ज्यो आहा पळय त्यो करपाक घेतले. लिगल जेंकांनी परमिशन दिला तांकां आमी ऑलरेडी कंडिशन घातला डीएमजीच्या वतीन की तेंच्यांनीच फेन्स करपाक जाय. ते करताय बी. तेच्या कडेन लिगल परमिशन आहा ते थोडे करता. सर 4 टॅक्सीज खूप स्टार्ट जातले म्हणटा पूण त्याचा काउंटिंग आसा तो प्लेसीस जावचे ना. कितें जमलो पूण हे प्रावड आसतलो न्हू रस्त्याचेर. काय नासतलो. चेंज जावचे शाळांनी हे इलेक्शन तूं लिंक करूं नाका. सर पूण चेंज जातले ते कितें नोटिफिकेशन डायरेक्टरच सांगलें बरें. सर एक हिंदी सर हिंदी कोंकणी कोंकणी भाशा म्हणल्यार तुमकां पत्र बरयलां की कांय भागांनी इंग्रजी माध्यमांतल्यो शाळा मुळावे इंग्रजी शाळा हांवें चॅक करूं ना. हांव ह्या दिसांचे म्हाका मेल हांवें सगळें चॅक करूंक पावना. तशें आसत जाल्यार तुमी लक्ष घालतले. ऑफकोर्स तेंच्यांनी कोंकणी परमिशन घेवन जर इंग्लीश शिकयता आसत जाल्यार आमकां तेंचेर एक्शन घेवचीच पडटली. नव्या शाळांक परमिशन मेळचें ना इंग्लिशीन. इंग्लिशीन नव्या शाळांक परमिशन दिना आमी. ना दिना. सर एक हिंदी आज डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग मैंने शेयर की है. डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत मानसून प्रिपेयर्डनेस जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमेशा के लिए करते हैं. सबसे पहले